बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. देवाचो मोग मनशां सवें काकलुटीचो आनी सोंसणिकायेचो म्हूण दावो करता. मनशां कशीं आमी आमच्याच वस्तूंक लागून असोगतायेक लागून पडटा तेन्ना देव आपल्या मोगान आमकां आमचें जिवीत सुदारूंक संदी दिता. ही संदी घेवन जिवितांक पाळूंक तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार. मागणेचो विशय कान आसलोल्यान आयकुचें. इसायास प्रवाद्या वरवीं उलोवन देव म्हणटा, आवय विसरो दुदा बाळांक, पोरो घालीत कुसव्या फळाक, पूण हांव तुमकां केन्नाच विसरचो ना. हांव तुमकां केन्नाच सांडचो ना. कितली गोटाय दितोली उतरां हीं देवाच्या उतराक सर केल्ले जाल्यार तें निर्फळ जावंक जायना. देव आमकां खात्री दिता की ताच्या तोंडांतल्यान भायर सरता तें उतर पीक दिता, पीक दिल्या शिवाय परत येना म्हूण. एका उद्गारा फाटल्यान आमचो जबाब जातलो, हांव तुका नमस्कार करता. जेजू देवाच्या पुता, हांव तुका नमस्कार करता. जेजू आमच्या सोडवणारा, हांव तुका नमस्कार करता. जेजू उंड्यांत लिपलोल्या, हांव तुका नमस्कार करता. जेजू कोस सोंसलोल्या, हांव तुका नमस्कार करता. जेजू भलायकी दितोल्या, हांव तुका नमस्कार करता. जेजू चुरचुरे करतोल्या, हांव तुका नमस्कार करता. जेजू पिडेस्ताच्या बरवशा, हांव तुका नमस्कार करता. जेजू वयसाच्या वयसा, हांव तुका नमस्कार करता. जेजू पिडा रोग बरे करतोल्या, हांव तुका नमस्कार करता. जेजू बरी पीक दितोल्या, हांव तुका नमस्कार करता. हे तुज्या व्हडत्या देण्या खातीर आमची मान बागोवन तुका नमस्कार करता. नमस्काराक गीत घेवया. R40. तुका आमी पळोवंक ना, पूण तुजेर आमचो भावान. तुका आमी पळोवंक ना, पूण तुजेर आमचो भावान. जेजू आमच्या तारुका, जेजू आमच्या तारुका, जेजू आमच्या
तारुका जेजू आमच्या तारुका जेजू सर्वत्रां तुझी सासनाच्या जिविताची कोणाशी वचू आमी कोणाशी वचू आमी तुका आमी पळोवंक ना पूण तुजेर स्वास ठेवता तुका आमी पळोवंक ना पूण तुजेर विश्वास ठेवता जेजू आमच्या तारुका जेजू आमच्या तारुका जेजू आमच्या तारुका जेजू आमच्या तारुका जेजू तूं एकलोच आमकां बासायताय सासनीक जिवीत बासावनीक पेटा विश्वास बासावनीक पेटा विश्वास आमच्या भुरग्यांक आमी मोगाच्या बांदपासांनी वाडोवंक आपोवणे पूण जायते फावटी आमी तांकां मोग दिवंक चुकल्या तांकां आमी जबाबदारेन आकारूंक ना समजिकायेन तांकां लेखूंक ना भुरग्यांनी बरें काम केलां तेन्ना तांकां शबासकी दिवंक ना पूण जेन्ना फक्त एकूच चूक तांचे लागीं घडल्या तेन्ना तांकां आमी गुन्यांवकारी केल्यांत आमकां बोगोस तुजो मोग आमकां आमच्या आवय बापाय वरवीं दिवंक येता हो तुजो मोग आमी मोगान जिवंक ना आमच्या आवय बापायक फावो तो मान दिवंक ना आमी तांचेर तिडल्या आनी कांय फावटी तांचेर रागान हात पुरेन उबारले आमकां बोगोस बाबा धर्मदूताच्या इतिहासान 20 वळ 19 अशें म्हणटा म्हणटच जिवीत बदलून तुमी देवा सरशीं परतून येयात हे पोरी तुमच्या पातकांचें बोगसणें तुमकां मेळटलें गीत गावया I4 Dayal Deva kagluticha Bogos Baba
हांव काकलूत मागता दितलोय म्हणपात येता सोड मोच्या पातकान काटालता आयच्यान ती सगळीं सांजां ये जेजू हांव काकलूत मागता दितलोय म्हणपात येता सोड मोच्या पातकान काटालता आयच्यान ती सगळीं सांजां पातका खातीर म्हाका फावो उजो कोती सासनाचो कोसवड वोले येम कोणाचे सदां सोलत्या उज्याचे ये जेजू हांव काकलूत मागता दितलोय म्हणपात येता सोड मोच्या पातकान काटालता आयच्यान ती सगळीं सांजां ये जेजू हांव काकलूत मागता दितलोय म्हणपात येता सोड मोच्या पातकान काटालता आयच्यान ती सगळीं सांजां जेजू आमचे कुटुंबा खातीर आमी तुका दिनवासता दर एका वांगड्या ताईं संबंदान जिवूंक तूं आमकां तुजो आदार दिताय आमच्या कुटुंबा वरवीं जायतीं बरेपणां आमकां फावो जाल्यांत कुटुंबीक जिविता वरवीं आमच्या जिविताक अर्थ फावो जाला जेजू काळजाची खोलायेक तान तुका आमी आर्कां दिता ह्या आमच्या इश्ट मित्रां सोयऱ्यां आनी शेजाऱ्यां खातीर आमी तुका दिनवासता तांचे वरवीं आमच्या जिवितांतले जायते प्रस्न सुटावे जाल्यात तांचे वरवीं जायतीं बरेपणां आमकां फावो जाल्यांत मातेवाच्या शिव वर्तमानांत 13 वोळ 30 आनी 7 ताणें पोलती पाडून तांकां सांगलें बरें बी वोमता तो मनशाचो पूत जेजू तुका आमी दिनवासता तुका आर्कां दिता तुजी मोहिमा गायता मोहिमा दिवूं गीत गावया E14
जिव्या देवाक वाकंता सगल्या काळजांत दिनवासता जिव्या देवाक वाकंता सगल्या काळजांत दिनवासता सूर्याचे उदेवून आयलो ताचो प्रकाश आमचेर फांकलो ताच्या नांवान एकठांय जावया आमचे मोदें जेजू घेवया जिव्या देवाक वाकंता सगल्या काळजांत दिनवासता जिव्या देवाक वाकंता सगल्या काळजांत दिनवासता पवित्र आत्मो आमचेर देवलो काळजांत आमच्या रिगून रावलो संतोष शांती ताची देणी कायेन आमी घेवची जिव्या देवाक वाकंता सगल्या काळजांत दिनवासता जिव्या देवाक वाकंता सगल्या काळजांत दिनवासता मातेव बियांच्या वोंप्याची वपार आमच्या दोळ्या मुखार दवरता हे वपारीचो हेतू कितें आनी कशे भाशेन देवाच्या राज्याक ती सोड जाता तें जेजू विस्कुटावून आपल्या आनी देवाच्या उतर आयकून मनीस कितली पीक दिता तें आमकां पळोवंक मेळटा चितान देवाचें उतर आयकुया उबीं रावया मातेवाच्या शिव वर्तमान 22:13-1-9 तेच दिसा जेजू घरांतलो भायर सरून दर्याचे देगेर वचून बसलो पूण लोकांची इतले व्हडले जोमे ताचे सोरशीं आयले की तो एका व्हड्यार चडून बसलो सगलो लोक दोडेर रावलो आनी ताणें तांकां वेपारींनी सोबार वस्तू सांगल्यो ताणें म्हणलें पळयात कोण एकलो वोंपी वोंपूंक गेलो वोंपतना थोडें बी वाटेर पडलें आनी सुकणीं आयलीं आनी तांणी तें केलें आनीक दुसरें खोडपी जमनीर पडलें थंय चडशी माती नासली आनी मातयेची खोलाय नासली देखून तें रोखडेंच किल्लोलें खरें पूण वो तेचोच करपोलें आनी
पाळां ना जावन सुकलें. हेर कांट्यांनी मोदें पडलें आनी कांटेय वाडले आनी कांट्यांनी ताका चेपून दवरलें. हेर बोरी जमनीर पडलें आनी पीक जालें. एकाक 100, दुसऱ्याक 60 आनी तिसऱ्याक 30. कान आसलोल्यांनी आयकुचें. देवाचें उतोरें. देवाची व्हड उपकार. एक जोडें मोगान काजार जावन कुशलकायेन जियेतालें. 2 वर्सां मोदें देवान तांच्या एकवटाचेर आशिर्वाद घातलो आनी तांकां बाय फावो केलें. बायेक 3 वर्सां भरतात म्हणल्यार दुसरो गोर्ब आयलो. गोरकान तर कुशाल जाली. पूण ही खबर आयकून गोरकार चिंतिस्त जालो. तो एकलोच गोंयांतूच एक सादी नोकरी करतालो. व्हडलें पगार नासलें, पूण घराचो देस्पेस सुट्टालो आनीक इल्लेशें कितें सांबाळूंक मेळटालें. आतां हें दुसरें भुरगें इतले बेगीन ताका नाकाशें दिसलें. पूण भुरगें देवाचें देणें आनी ताका कांयच वायट आमच्यांनी करूंक जायना म्हूण सांगून बायलेन ताका सोजमायलो. सैमा प्रमाणें देवान दिलोली येवजण आपल्या लग्नीक समारंभांत ती पाळटाली. हे पावटी कितें तरी ध्यान मन दवरूंक पाळूंक चुकलीं काय म्हूण चिंतून तांणी कुटुंब सेवा केंद्राक भेट दिवन हे येवजणी विशीं अदीक वळख घेतली. मातेव आमच्या दोळ्या मुखार वोंप्याची वपार दवरता. जेजू हे वपारीचो अर्थूय सांगता. अशें दिसता की फक्त बरे जमनीर पडलोलें बी पीक दिवंक पावता, जाल्यार दुसऱ्या जाग्यार पडलोलें बी निर्फळ आसलें काय? वोंपतना थोडें वाटेर पडलें आनी सुकणीं आयलीं आनी ताणें तें केलें. म्हणल्यार राजाचें उतर आयकतात आनी तें समजनात तीं मनशां वाटेर ओंपलेल्या बियां सारकीं. देवचार येवन तांच्या काळजान वोंपलोलें तें काडून व्हरता. तीं देवाच्या घरांतलीं भायर सोदतांच तीं पातकाक वेंग मारतात. आनी दुसरें खडपीर जमनीर पडलेलें, थंय चडशी माती नासली आनी रोखडेंच किल्लोलें खरें, पूण वत येतोच करपलें आनी पाळां ना जावन सुकलें. खडपी जमनीर पडलोलें बी उतर आयकता आनी रोखडेंच तें उर्बेन मानून घेतात. तीं मनशां, पूण तांकां आपणा भितर पाळां ना आनी तीं थोडोच वेळ थीर उरता. ते उतराक लागून उपर्दे आनी धुमाळो येना फुडें तांचो भावाट रोखडोच हालता. आमकां इल्लोसो त्रास काडूंक पडल्यार आमी बेजारता. हेर कांट्यांनी मोदें पडलोलें तें म्हणल्यार कांट्यांनी वोंपलोलें बी उतर आयकता तीं मनशां, पूण ह्या संवसाराच्यो दास्ती
आनी गिरेस्कायेची भूल उतर दामून दवरतात आनी पीक तांकां पीक जायना. गिरेस्काय आसलोली मनशां देवाच्या उतराक पोरो दिवना. ती गिरेस्कायेक आपलो देव म्हूण सजमतात. हे बोरी जमनीर पडलोले आनी पीक जालें एकाक 100, दुसऱ्याक 60, तिसऱ्याक 30. म्हणल्यार बोरे जमनीर पडलोले बियांक पीक जाली. एकाक 100, दुसऱ्याक 60, तिसऱ्याक 30. म्हणटोच हे देवाचें काम जें आपले पदवेदार उतरा वरवीं देव करता. जो कोण ते उतर आयकता आनी सजमता आनी पाळटा ताच्यान की बरी पीक दिवं येता. मातयो बियांची आनी बियांतलें जिवीत उपन जावपाची खबर करता. बी जिवाळ जावंक ताका उदकाची, वताची, साऱ्याची आनी वाऱ्याची गरज. तेच परी मनशाचे जिवितांत जिवाळ जावंक ताकाय देवाच्या उतराची, संस्कारांची, देव कृपेची, मागण्याची आनी देवाची मांडावळ शिकपाची आनी पाळपाची गरज. मनशाचें जिवीत बायलेच्या मोगान आनी एकवटांतल्यान उत्पन्न जाता. पूण तें देव जिवीत घेवन आनी सांबाळूंक गरजेचें. जेन्ना आमी तें नाकारता तेन्ना आमी प्रिथ्वीचें रूप पोसतायता. स्तोत्र 104 वोळ 30 अशें म्हणटा. पूण तुजो स्वास सोडशी जाल्यार ती रोकडीच येतात आनी प्रिथ्वीचें रूप तूं नवें करताय. सभाबाब गीत घेवया B4. Jesus तुझी उतरा काळजाचो सोदोस. Jesus तुझी उतरा दोळ्याचो उजवाड. Jesus तुझी उतरा जिणेचो विस्वास. Jesus तुझी उतरा तानेल्यांक उदक. Jesus तुझी उतरा भुकेल्यांक जेवण. Jesus तुझी उतरा मेलोल्यांक जिवीत. Jesus तुझी उतरा रडटल्यांक बुजवण. Jesus तुझी उतरा अपराध्यांक
जेजू तुझी उतरां गुलामांक सुटका. सैमा प्रमाणे कुटुंबीक येवजण जिवूंक जायत्यो आलकोली येतात. असल्या वेळार देवाची खुशी सोदून काडूंक आनी काळजान देवाच्या उतराचें बी किल्लावंक ही मागणी बापा मुखार दवरुया. मागण्याचो जबाब देवाच्या उतराची आनी तातूंतली शिकोवणीची ग्रेसकाय घेवंक आमकां शिकय बापा. परत एकदां म्हणुया. देवाच्या उतराची आनी तातूंतली शिकोवणीची ग्रेसकाय घेवंक आमकां शिकय बापा. आमच्या ओत्मीक फुडाऱ्यांनी सैमा प्रमाणे कुटुंबीक येवजणीचे लक्ष दवरूंक आनी ही देवाची येवजण पाळूंक आपले पोरचेक आदार करूंक आनी आपल्या कार फुडें व्हरतना बरें बीन तांणी पोरचेच्या काळजांनी घालूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जबाब देवाच्या उतराची आनी तातूंतली शिकोवणेची ग्रेसकाय घेवंक आमकां शिकय बापा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी बऱ्या वावरांतल्यान तांच्या काळजांत बरें बी किल्लावून हाडूंक तांची मनां उजवाडाय म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब देवाच्या उतराची आनी तातूंतली शिकोवणेची ग्रेसकाय घेवंक आमकां शिकय बापा. आमच्या घोराब्यान आनी आमच्या समुदायांत आसलोल्या शेमायक शेपायक आनी जाणट्यांक सवें आमी मोगाळ दोयाळ जावंक आनी तांकां आमी मानान आनी दिनवाशी काळजान लेखूंक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब देवाच्या उतराची आनी तातूंतली शिकोवणेची ग्रेसकाय घेवंक आमकां शिकय बापा. जेजू म्हणटा कान आसलोल्यांनी आयकुचें. हे वोंप्याची वपार आमच्या तरणाट्यांनी आपल्या जिवितांत घेवन बरें बी आपल्या काळजांत वोपूंक तांकां जाणवाय दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब देवाच्या उतराची आनी तातूंतली शिकोवणेची ग्रेसकाय घेवंक आमकां शिकय बापा. आमचो बाप दोयाळ. तो आमकां सांडिना. तो आमकां सदांच राखता आनी सांबाळटा. हेच बोरवशान आमच्या बापा हें जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान एकाच ताळ्यान बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी गोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तांणी पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.